माझे नाव श्रीकृष्ण हरमलकर, म्हाका लोक नानू म्हणून वळखता. विणोड्या ह्यो म्हाजो असो जेगेचो गांव हा आनी हांव थंयचो सगळ्यांक परिचीत आहा नानू म्हणून. भरगोच अशें वोटींग घेवन हांव 22 तारखेक निवडून येतलो अशी आशा करता. सध्या मेरेन तुम्ही खंयचे वाड्यार कंप्लीट केल्यात? धारगळ पंचायत ही फूल कवर केलेली आसा आमी आनी हाफ विणोड्या जाल्लेली आसा आनी आतां भुतान चालू आहा. ओके. एकंदर लोकांचो कसो तुमकां रिस्पॉन्स मेळटा? लोकांचो भरपूर आमकां बरो प्रतिसाद आसा. ओके. येस. आणि लोकांक कितें सांगूंक सोदता येता ते 20 तारखेक? येता ते वीस लोकांक इतकें सांगूंक सोदता हांव की तुमी म्हाजेर विश्वास दवरा. हांव विकासाक खंयच कमी पडचो ना. पातळ पंचायतीन भरघोस असो विकास करतलो. म्हणजे तेचो पयलीं 5 वर्सां पयलीं तेचो भाव एक झेडपी तुकाराम हरमलकर हेचो सगळ्यांक परिचय आसा आनी तेणी जशी कामां केल्लेली आहा न्हू तो तेका खंय तरी आशिर्वाद आहा. जीत भाईचें समर्थन आहा. आतां सगळे चडशे विनोड्यान जीत भाईचें समर्थन आहा. आयज तुमी बघल्यात जाल्यार BJPचे आनी जीत भाईचें समर्थन खंय तरी एकी कडेन येयल्ले आहात आनी तेचो असो विजय जातलो की तेकाय खबर सुद्दां नासतलो. विनोड्यान जर 3000 वोट आहा न्हू जाल्यार खंय तरी 2000 वोट तो लिडींग घेवन येतलो. हांव सगळ्या विनोडच्या लोकांक विनंती करता की त्यांनी भरघोस अशा मतांनी श्री नानू हरमलकर हांकां प्रचंड बहुमतांनी विजय करपाचे आनी जाता तितली वोटींग नानू हरमलकराक विजय करून दिवपाची आनी भरघोस मतांनी निवडून हाडपाचो अशी आशा. MGPची आणि BJPची युती आसा सो आमी तांकां भरपूर मतां दिवन निवडून हाडटले धारगळ पंचायती. आता जिताचें काम हा सगळ्या BJPचें काम हा आनी संयुक्त उमेदवार हा. आमी म्हाका दिसता भरगोस्त मतान जिखतले आनी गेले म्हाका जिखतले. म्हाका दिसता आमी जें काम केलां तशें आमच्या भावांनी काम करपाची ही म्हाजी इच्छा. पण कित्याक कारण बरं ही जी उमेदवारी आहा ती संयुक्त उमेदवारी आहा जेणे करून सगळ्या पातळ पंचायती इक्वल फंड करून दिवन बरें काम करपाची गरज आहा. आणि म्हाका दिसता की विरनोड्या आमचे 900 ते 950 वोटींग आसा. 70-80% हे नानू 100% विजयी जातलो आनी ती इतकी मतां ताका घेवन आमी दितले. कित्याक आमच्या बरोबर आमचे 2 मेंबर 3 मेंबर आहा आनी प्रदीप परब आहा होय बीन आमच्या वांगडा सकाळच्यान वावरता. आमी मालपे केले सकाळी अमय केले आनी आतां भुतान वचपाचें. ताका लागून जे कार्यकर्ते अजित भाईचे ते हांगाल्यान स्टार्ट करतले आनी 4 वडे आयज कंप्लीट करले आनी नानूचो विजय नक्कीच आसा अशें आमी तुमच्या माध्यमांतसून सरकाराक कळयता. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.